मायनिंग पिडितांनी जे रितीन सोमारा पणजेत आंदोलन केल्लें ते सभ्य रितीचें आंदोलन न्हय। ह्या आंदोलनाक लागून बायल भुरग्यांक वा सामान्य मनशाक जे रितीन त्रास जालो तो एकदम चुकीचो। दादागिरी करून आंदोलन करप योग्य न्हय। हाचेर कारवाय जावपाक जाय म्हण पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार उलयल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजिल रॉड्रिगीस आनी विलियम रॉड्रिगीस। आम्ही खूप एजिटेशनां केल्या, खूपशे इश्यू घेऊन आम्ही एजिटेशनां करताले आणि आज अजूनही करता। पण एक खंय तरी काळजी घेताले की सदांच जनरल पब्लिकाक एक सामान्य मनशाक केन्ना ताची झळ पोवसूंक जायना आणि स्पेशली एक हायवे ब्लॉक करप विच इज अ लायफ लायन ऑफ द स्टेट। मांडवी ब्रिज कनेक्ट्स नॉर्थ अँड साउथ गोवा वर्चुअली, ती हायवे ब्लॉक करून इतले सगळे इनकन्विनियन्स करप। 12वीच्यो एग्जामी आशिल्ल्यो, एक दोन दीस फुडें एजिटेशन केल्यारय जातालें, तरी पूण एक हट्टाक पेटून त्याच दिसा एजिटेशन करप, ल्हान भुरग्यांक वरांची वरां ताटकळत दवरप वॉज नॉट रायट। खंय तरी कोण तरी सामान्य मनीस आपलो खंय तरी रिपोर्ट वाडपाक हॉस्पिटलांक वता स्कुटरीचेर, ताचे स्कुटरीच्यो चावयो काडून भायर मारप, ताका थापटां मारप, बायल भुरगीं आशिल्लीं तांकां गाळयो मारप। म्हाका दिसता ही सभ्यता न्ही, खंयचेंच एजिटेशन अशें वचपाक जायना। तुम्ही लायक आता मिनिस्टरान सांगले ते कशे गेले, तुम्ही कशे ट्राय केले, प्रयत्न केले ते फ्रुट्स हाडून दिवपाक भुरग्यांक आनी खंय काय केलें? ती कुजिरा थंय म्हाका जेन्ना कळ्ळें की 1 वराचेर बसी परवरी वतना, कित्याक म्हणलें हायवे ब्लॉक जाल्या आनी थंय खुबशीं आमच्या कुजिरांक परवरीची बेतीची खुबशीं भुरगीं शिकतात, जवळ जवळ 500-600 भुरगीं थंय अडकून पडलीं। ते कोणें कायदो मोडून थंय जो थागरदिंगना घाला तांकां सगळ्यांक शूड बी बुक्ड एज पर लॉ। पणजे शहर हे फक्त ग्रांटेड धरपाचें शहर न्ही, आमी हांगा सभ्य मनीसय रावता आनी खंयच्यान तरी कोण तरी येता। हांव जाणा आसत एखादी मायनिंग डिपेंडंटांक त्रास जातलो, पूण हाचो अर्थ हे न्ही की तो त्रास बाकीच्या लोकांचेर सामान्य मनशाचेर काडप आनी सामान्य मनशाकय तसोच त्रास दिवप इज नॉट द रायट एटिट्यूड। म्हणून म्हाका दिसता whoever has broken law should be booked with the stringent measures as per the law. So you suffered because of this agitation? Yeah. I could not go home. I could not take my insulin shot in time. So unless I take my insulin shot, I cannot eat food. My sugar will shoot up. So how did you find a way to go home? From Panjim I went to Santa Cruz. Santa Cruz to Mercedes. Mercedes to Ribandar Road. Ribandar Road to Diwar Jetty. Crossed Diwar. Went to Mahe. Mahe went to Kalvi. And Kalvi to Aldana and Aldana to Mapsa. I reached home at 3:30. I eat at 1:30. So I delayed my lunch by 2 hours. And you won't be surprised that I had a block in Mahe. Mahe also. Mahe was, a lot of taxis were coming. The roads are narrow. A bus was coming. I was locked for 15 minutes. So that's why the agitation effect was there.